हांगा बरेच जाली कदंबा बस स्टँडा खातीर सगळे लोकांनी हाल काडले. लोकांनी सोड कदंबाचे जे एम्प्लॉईज पसून आसले तांणी पसून इतले हाल काडले. 15-20 वर्सां आमी कितले मोर्चा केले हांगा आनी पूण निवडून येतकूच आमी रोखडोच हो हातान घेतलो आनी आज खंय तरी 80% काम कंप्लीट जाला. तो कंप्लीट जातकूच आमकां जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना दिसलें की डेपोन भितर पसून जो असो अशें वातावरण आसा सामकें तुमी पळयलां आसतलें पुरुशा वातावरण आसा तें पसून खंय तरी आमकां हॉटमिक्स करचें पडटलें म्हणून. सो आमी रोखडेच आमच्या मंत्र्या कडेन गेले आनी निलेश काब्राल सरा कडेन आनी तांकां सांगलें असो असो प्रॉब्लेम आसा. सो ताणें इस्टिमेट आमकां करपा लायलें. एक 15-20 दिसां भितर आमी इस्टिमेट रेडी करून धाडून ते एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जावन काल पसून मंत्र्यान सांगलां की हो इमिडिएटली करा. आनी ह्या कामा बरोबरूच ते तुमी भायर काम पळयलां आसतलें 80% कंप्लीट आयचे भितर तो फूल कंप्लीट जातलो. सो फाल्यां कोणूय आमच्या बस स्टँडार आयलो जाल्यार ताका एक स्मूथ रायड म्हणजे कसलो पयलीं तुमकां खबर आसा वोडाय जातालें अशें घडून येतालें. तो आतां स्मूथ रायड भुरग्यांक जावं जाणट्यांक जावं कोण कामाक वता जावं सगळ्यांक ती सुविधा मेळटली. आनी तशेंच रोखडेच ते काबार जालें की होय बी म्हणजे एकाच बरोबर. सो म्हाका दिसता एक मॅक्झिमम एक 10 दिसां भितर आनी होय रोड कंप्लीट जातलो. सो डेपोनसूनय तांकांय त्रास जावपाना. तुमी तांचे कडल्यान आयकलां आतां जेवणाक पसून तांच्या धुळ्ळो वताली, थोड्यांक एलर्जी जाताली, दुयेंत पडटाले लोक हांगा. म्हणून खंय तरी कोणाक हें करूं ना. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ह्या मुरगांव तालुक्याचे पालक मंत्री मॉविन कुडिन्हो सर. कित्याक कितेंय जाल्यार की आमी तांचे कडेन एडवायस घेता, तांचे कडेन गायडन्स घेता आनी तांच्या आपोवनूच हांगा आमी नाल्लो फोडिल्लो तुमकां खबर आसा. सो खंय तरी एक बरी सुरवात जाली आनी खंय तरी आज सगळ्याक वास्को तांचोय हातभार आसा, गायडन्स करता, सपोर्ट करता. वास्को डेपोचे जे रस्त्याचे काम आणि जे बस स्टँडाचे काम जे 12 उमेदीन आमच्या आमदारान लाडक्या आमदारान वास्कोच्या दाजी साळकारान जे इनिशिएटीव घेतला आणि हे जे डेपोचे काम जो आज इनिशिएटीव घेवन सगळे घेवन आमच्या कामगारां खातीर करता तेन्ना आमकां खूब उमेद दिसता की तेणी इतली इनिशिएटीव घेवन केले. कित्याक कामगार हांगा खूब त्रास काडटाले, इतले त्रास काडटाले की त्यांच्या जेवणान सुद्दां धूल वतालो आणि इवन आमचे ऑफिसान सुद्दां PC न्ही आणि सगळे इन्स्ट्रुमेंट पिड्ड्यार जाताले ह्या धुल्ला खातीर. आणि आमी 15 म्हाका चडान चड आमी 10-15 वर्सां जाली दिसता हे धुल्लान आनी काय पावसान सुद्दां आमकां हांगा भोंवपाचें मेळनासलें. कित्याक पावसान इतलें उदक भरतालें की भितर येवता आसतना आमकां त्रास जावन बसीचे आणि क्रॉस इवन आमची पॅन्टीनी कपड्यांनी इवन सगळे कामगारांक खूब त्रास जाताले. इवन आज आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सी मॉविन कुडिन्हो आणि आमचे आमदार दाजी साळकार इवन हेणी आमचो माननीय मंत्री आमचो काब्राल सर सुद्दां हेंच्यांनी जे इनिशिएटीव घेवन हे कदंबा खातीर जे इनिशिएटीव घेतला इवन मॅनेजमेंटान जे इनिशिएटीव घेवन आमचे जो रस्तो करपा खातीर कामगारांक हे केले त्रास नासतना आज आमी दीस पळयतले हे खूब तेंपान. आणि आमी सराक सांगले की जे रस्तो अर्दोच करतालो तो आनी एक्सटेन्शन करती थंय तिथं त्यांनी इनिशिएटीव घेवन आमकां सांगले तेणी आनी एक्सटेन्शन करून दिता आणि डेपोचे सगळे एकूच बरोबर सगळे करया. इवन आमचो चेअरमॅन उल्हास हांव थँक्स करता कित्याक त्यांनी सुद्दां इनिशिएटीव घेवन आमच्या आमदारा कडेन फुडें काडलेलें आसा. तेन्ना तुमी येवन आमचें पळयलें आनी काम करून घेतलें त्या खातीर तुमचे हांव आभारी आसा. हे आमच्या कामगारा भावा बरोबर आमी इतकें काम करून हे कामगाराच्या वतीन तुमचे आभार मानता आनी अशेंच तुमी आमचें काम करून घेवचें. आनी हो फ्लोर आहा तो आमकां जग लावपाक काम करपाक खूब त्रास जाता तेन्ना हें आमचें मातशें कितें काम सांगलां तुमकां तें करून घेवचें अशें हांव अभिशेक मानता. आनी तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन कामगाराच्या वतीन हांव तुमचे कडेन आभार करता.